Cruz. Yeah.
check. A4 page 2 Apoelea Munamka. Apoelea Munamka Burgya Tusha. Ipovit pisace petik donia. Voidu baro nam chingo rip kalsa. Aisto kadita
देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. तुका देव कृपा दिवं. आयज आमी हे मीस सावथ आनी भोलाकी आनी पिकोवणी मारिया लुट्स फेर्नांडीसा पासत मागता आनी मारिया अंजेलिका फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत आमी हे मीस भेटयता. तर ही इंतेसां आनी तुमची खासगी मागणी आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां इतलो आपलो मोग दाखयलेलो आसा, आमी तो अणभवलेलो आसा, पूण त्या मोगान आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक शकना. आमचे वस्तुंगी देवाचे मोजतीनूच तें जाता. तर आमी जितले फावटी आमचेच वस्तुंगी जियेल्या आनी ताचेर पातयेवन रावंक ना आनी हे भाशेन पातकान पडून पातकानूच उरल्या. तर हें सगळें पातक आमी देवा कडेन भोगसून काडया आनी एकामेकाचें भोगसणें मागया. सगळ्या जाणांक बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपुतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपुतेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोरपुतेदार आनी ससनाच्या देवा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुवें तुज्या मनाक नवी रचना केली आनी आमचें मनचे सैम तुका एकवटलें. तुजे कृपेन आमकां अदीक अदीक ताच्या सारकी कोर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्योन जुवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितें आमी देवाचे कुशे पोरमोणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण बोरवासो आसा आनी जोड तोड सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणाव. जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरोन हाडिना, तसलें पातक कोत्ता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्याक जिवीत दितलो. मरोन हाडटा तसलें पातक आसा. असलें पातक कोत्तोल्या खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातक, पूण मरोन हाडिना तसलें पातक आसा. जीं कोण देवाचीं भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बालगिता आनी नोश्त्याक तांचेर कसलीच पदवी ना हें आमी जाणाव. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नोश्त्याच्या ताब्यांत आसा हेंय आमी जाणाव. आनिकूय आमी जाणाव, देवाचो पूत आयलो आनी कोऱ्या देवाक ओळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. ह्या देवा सोवें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसाव. होच तो खरो देव आनी सासनीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवांक पयस करात. देवाचें उतोरें
देवाचे व्हड उपकार तुमचो जबाब सोर्वेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता. सगळीं म्हणुया, सोर्वेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता. सोर्वेस्पोराक नवें गीत रोचून गायात. भोगतांचे सोबेन गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोस भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत दुवो आनंदान उल्हासूं. तुमचो जबाब सोर्वेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता. नाच खेल करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सोर्वेस्पोरान आपले पोजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब सोर्वेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता. आपणांक मेलोल्या जोयतान भोगती संतोस बरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपोटून ताची स्तुती करूं. हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी वडवीक. जबाब सोर्वेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता. सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पोराक जोय जोय, सोर्वेस्पोराक जोय जोय, सोर्वेस्पोराक जोय जोय, सोर्वेस्पोराक जोय जोय. कालोखांत आसलोल्या लोकांन व्हड उजवाड देखलो. मोन्नाची सावली पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक उजवाड उदेलो. सोर्वेस्पोराक जोय जोय, सोर्वेस्पोराक जोय जोय, सोर्वेस्पोराक जोय जोय, सोर्वेस्पोराक जोय जोय. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआमा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका समया. जेजू आनी ताचे शिश्य जुदेयांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं एओनांत थंय उदक चड देखून जुआंय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुआंवांक आजून बोणकुणीत घालूंक नासलो. एकदां जुआंवाच्या कांय शिश्यांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशयी विवाद सुरू केलो आनी ते जुआंवाशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जॉर्दाना पोलतोडी जो तुच्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवाय दिली, तो पळय हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगलो लोक ताचेशी वेता. जुआंवान जाप दिवन म्हणलें, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळ्ळो ना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. व्हंकल म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच, ताका लागीं आसलोलो न्हवरेचो इश्ट. न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटात. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां बरोन आयल्या. तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जुआंवांत आतां पळय म्हणलां, तो वाडत वाडत वचोंक जाय आनी हांव जाल्यार उणो जायत वचोंक जाय. तें आमी पत्करूंक जाय. हो मनोभव आमी पत्करूंक जाय, हो एटिट्यूड. देवान आमकां
सगळें बरेंपण दिल्लें आसा. आमच्यान केन्नाच तक्रार करूंक जायना. तक्रार करता जाल्यार कित्याक करता? कित्याक आमी खरेपणी देवान दिलेल्या वस्तूक हाजीर ना. आमी चडशीं आमच्या चिंतनांनीच आसा आनी आमचीं चिंतनां आमकां हें तें तें जाय म्हणून हितून कोत्ता. पूण आमकां दिलेलें तें आमी पळयना. हाका लागून म्हणना हितून थंयसर फूट पडटा आमचे मदें. दुसरें म्हणजे ह्या कारणाक लागून आमी खूब पाटी निराशी जाता. हें असलें जिवीत निराशीपणाचें देवान घडूंक ना. आनी आमकां पयले वाचपान सांगलां, देवाचे येवजणे प्रमाणे तर आमी आमचें जिवीत सारिना जाल्यार आमी पातकान जियेता. म्हणटत पातकान जियेले म्हणटत आमी देवा सोबे आसना. पूण देव आमचे सोबे आसा. म्हणटत कितें जाता? देवाक हें सगळें आमचें पातकाचें जिवीत भोगचें पडटा. कित्याक पातकाचो परिणाम आमचेर जाता आनी आमचेर जालो तर ताचेरूय तो जाता. ताका तें सगळें सोंसचें भोगचें पडटा आनी हातूनच तो आमचो मोग करता म्हणून दाखयला. कित्याक ताचे सोबे आमकां जिवीत आसा. पूण हें जें आमी ताचे विरेध जिवीत जियेता आमचेच सोबे, तें ताचें जिवीत न्हय. म्हणटच थंयसर खूब गोंदळ जाता आनी मागीर आमकां आनी ताका खूब भोगचें पडटा. आमकां भोगचें पडटा खरें, पूण ताकाय भोगचें पडटा. आनी तो हे परी आमचो मोग करता आनी आमी परिपूर्ण जिवीत जियोवचें आसतना हें हलकें जिवीत जियोंक लागता. आनी ताकाय आमी तातूंत ओडून घेता. पूण हातूनच ताणें आमकां आपलो मोग दाखयला. तर भयणीनो आनी भावांनो, आमी कितें करूंक जाय? जशे भशेन जुआन सांगलें, तो आमकां स्नान दिता पळय, तो ओतम्यांत आनी उज्यान दिता आनी सोतांत. म्हणजे उजो आनी पवित्र आत्मो एकूच. म्हणजे आमी सारके तयार आसता सगळो ताचो वावर फुडें व्हरच्याक. आमी दुसऱ्यांक त्या उज्यान मोगाच्या पेटयता. हें अशें आसा. पूण तें कितें स्वतान बेश्टें वयले वयर न्हय. स्वत आमकां सदांच स्वतंत्र करता. फोटिंगपण आमकां निराशीपणांत उडयता आनी आमचें जिवीत सगळेंच नाका पुरो जाता. तशें देवा सोबें जिवीत न्हय आमचें. ताका लागून ताणें आमकां सांगलां, जीं कोण जेजूक खरो देवाचो पूत म्हणून वळखतात, म्हणजे तो थंयसरूच न्हय, आमचे भितर जियेता आनी आमकां तो भितरल्यान एकवटोन आमकांय देवाचें भुरग्यांचें देणें तो फावो करता. हे भाशेन आमकां सांगलेलें आसा. तर म्हाज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून करूंक जाय? आमी जाणो सगळीं जाणां कितें करूंक जाय पळय तें. जशे भाशेन जेजू आपल्या बापायचेर सगळो गोत पातयेवन रावलो, तेच भाशेन आमी पातयेवन राव. ही एक हॅबीट जावंक जाय आमकां. जशे भाशेन निस्तीं उदकान म्हणाय तो आसली की ना, तें तांचें हॅबिटाट. आमकां हांगसर धर्तरीर म्हणाय तो आमी तर उदकान गेले जाल्यार तें आमकां सारकें जावचें ना. आमी बुडोवन वेतल्या, मोत्तेल्या. पूण निस्तीं मरोना. ती तर वयर येत जाल्यार ती मोत्तेली. तेच भाशेन जितली आमी देवा सोबें रावता तितलें आमकां बरें जिवीत मेळटा. आमी देवा विरेध तर जियेत जाल्यार हे भाशेन आमच्यान तुळना करूंक जाता. हांव त्या जाग्यार ना. देवा सोबें आमचें जिवीत आसूंक जाय आनी तें जिवीत आमकां सगळें बारकेचें फावो करता. हे भाशेन जियोवच्याक जेजून आमकां दाखयलां. रातची आमी तरी थोडो वेळ न्हिदच्या आदीं जेजूक एकवटोन न्हिदया. रातभर मागीर आमी ताका एकवटोन नासतल्या. उठली म्हणटच त्याच एकवटान आमी उठ्ठेल्या खरी, पूण आमचें जिवीत ओदीक खोलायेन आसतलें. हाका लागून आमची भितरलीं चिंतनां आसात तीं सदांच जेजू सोबें दवरलीं की ना, मागीर कितें जाता, तीं बदलतात. तीं आमचीं जायना, तीं देंवचाराचीं जायना, पूण तीं देवाचीं चिंतनां जातात. आनी हे भाशेन दिसाची आमी जेजू सोबें जियेतना सगळें आमकां स्पश्टपणी दिसता सत कितें पळय तें. कित्याक ताचो प्रकाश सगळ्या
मनशांचेर तांच्या कर्तुबांचेर तांच्या उतरांचेर पडटा आनी हे भाशेन आमकां सगळें पूर्ण सोंपय कितें तें दिसता आनी मागीर आमच्यान ताका प्रतिसाद दिवंक जाता जेजू सगळेंच रावन आनी तो प्रतिसाद सदांच मोगाचो जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात तें आमचें सगळें पूर्ण जाता हाका लागून आतां आमी आमचे हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचें सगळें भरोन येता ताका हाजीर जावया सुस्कार भायर सोडटना आमचें सगळें भायर सोडया जेजूचेर दवरया आमकां तातूंतली सुटका मेवतली ताचें दवरलें म्हणटच बरें पळय तें अदीक बरें जाता वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता बारकायेन तर आमी आमकां ह्या असल्या मागण्यांक हाजीर जायत म्हणचे आमी ताका हाजीर जाता ताचें सगळें आमी आसांव जियेतांव आनी भोंवतांव हें आमकां पूर्ण समजोंक लागतलें आनी ताच्या मोगांत आमी सदांच एकामेकाचो मोग करूंक लागतले हांव पूण हातून आमचें जिवीत दुसऱ्या पासत आमी वारोवंक जाय तातूंत थोडो सॅक्रिफीस आसता पूण हो मोगान सॅक्रिफीस केलो म्हणटच तें आमकां खरेपणी बरें दिसोंक लागता कित्याक दुसऱ्या पासत आमचें जिवीत आमी वारोयल्लें आसा तर आतां आमी आमची सगळी मागणी देवा मुखार मांडलेली आसा ती पोत्तून मांडया आनी आमच्या संवसारा पासत मागया सोर पुदिदार आनी काकलुत्सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवळायन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाला येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Dumpaco Zoso Pormol, page 35, C16. Por mes vora, vordana, somestani, bitonci, por mes vora, vordana, somestani, bitonci, dumpaco, so, por mo. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेटे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या मोगाळ बापा खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयत आय देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फाव तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओयोश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुदेदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनोद पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें उमरपण जोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोड दोलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतुरी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोत तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवीत तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसंकवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरमता तुजें पुनर्जिवन पोवन आमी परगोडटा तुज्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणाणी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. ह्या वेळार मारिया फेर्नांडीसा पासून आमी मागया. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पती बागेवन झुजे बागेवन दोर्म दवतान सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान सगळी आमची मागणी काळजांत दवरया आनी जाणी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय जेजू सगळें एकवटोन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तुला आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरूम दोतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आजिल्ल्या आसलेल्यांक आनी घरा आजिल्ल्या आसलेल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे प्रमाणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां ही शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोच तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page 59, D22. Giuno, Giuno, D22. Giuno, Giuno, Gieta avo. Giuno, Giuno, Gieta avo. A noi buon Dio poto Moses ave Gesù. A noi buon Dio poto Moses ave Gesù. Giuno živit Moshe, Moshe bavlače, konjo Moshe kortušio, Moshe kor soklio. Giuno, Giuno, Gieta avo. Giuno, Giuno, Gieta avo. A noi buon Dio poto Moses ave Gesù. A noi buon Dio poto Moses ave Gesù. जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटच दोळे दांपया आनी ताका एकवटोन ताचें सगलें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येवनी म्हणून हो वेळ ताचे बरोबर भितरल्यान सारया. के दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुजे पोरजेक तोरे तोरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजे कोणवाळायेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोत मेळूं दी.
हे परी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचूं शिकोर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटा. Amen. My Mogale, page 214, T25. Mahi, Mahi, Mahi.